सांगतालो हिंगा त्याने हिंगा हाम म्हूण हे भितर गेला एक मिक्सर हाम म्हूण हाम काडू लायन आणि तो सांगतालो राती डॉक्युमेंट हाड म्हणून आणि आज सांगतो तो प्रोसेस न्हू तुमगे सर्वे सारखे जाल ना फुड्या कितें आत तो ती बाउंड्री आम डिमार्केट केल्या हे रिटायर्ड हे गव्हर्मेंट सर्वेयर ती डिमार्केट केल्या आणि ते आम सगळे पोल गायल्ले ते रात तेणे मोडले आणि जरी तर तो 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 स्टॉप करना आमी आख्खे गांवां आत भोंवतले लोकांक हाडटले आणि मागीर फायर चोया सगळें चोया मागीर कितें जाता तें कोत्ताय हे आरबीएनएल आणि हो गव्हर्मेंट हो खराब गव्हर्मेंट कोत्तले हालसोन मोताय मोन कोर्शेन मेलो बरोस आमी जीव दिन मोतले आमगे गांव साल्वार करपाक हो कोर्स हेंचो हे एक दोन समजातली हे चेंज केल्या तेणेचो हे आयज तेच कलर चोय खोडशा कलर चोय गाड त्या जाणा तुमचो क्लाउड चोय हेजो गुड्स ट्रेन वय ती खोड्स घेवन एंड यू सी ड्युरींग कोवीड कसले त्रास जाले इतले चोय हे लोकांक इतले त्रास जायन कोवीड टायमाक हे प्रायवेट हियरींग केलें फॉर द लँड एक्विजिशन मातशें पूण काळीज आसपा जाय तुमकां हे 70-80 लोकांक तितून त्या लोकांक थिंग ऑन हें करपाक लँड ओनरान आपणागे जागो प्रोटेक्ट करपाक फुटी गायल्ले ते फुटी गायल्ले ते माझी सायन्सा 7-15 अशे रेल्वे मिशनरी येयले आनी ते मोडले लोक उचामोड जालो त्या वक्ताक आनी आमी डिस्कस केलें आमचो PI आहलो आनी आमचे सगळे गांवचे वडील आहले लँड ओनर येयलो आनी ते एग्री केल्ले दावराचें मेळपाक रेल्वेन म्हणलें आमचे डॉक्युमेंट हाडटाय म्हूण सो आतां कितें जालां ते आतां कितें जालां हें आतां सद्या कितें जालां 10 जालीं 10-15 जालीं 10:30 जालीं ह्याच टायम आतां इकरा जालीं आज पर्यंत ते तेंगेले डॉक्युमेंट घेवन येयले नाय हांव कितें म्हणटा तुमचे तर तें जागो तर तुमचो आहा जाल्यार तुमी दाखोवचो लँड ओनराक टायटल डॉक्युमेंट्स आहा ती तेंगेली तो जागो इट इज अप टू द रेल्वे ट्रॅक्स तेश कोन क्लियर तेंको डॉक्युमेंट टायटल डॉक्युमेंट्स आहा रेल्वे आतां RVNL सर्वे डॉक्युमेंट तेश कोन दाखयता बट दे डो नॉट हॅव एनी टायटल डॉक्युमेंट्स व्हेरी क्लियर आनी हांव कितें म्हणटा तुमचे बारीक एका स्टाफाक कितें धाडटाय वाय द GM इज नॉट हियर ऑफ RVNL वाय मिस्टर शाहू इज नॉट हियर ऑन द ट्रॅक्स to discuss this matter. We want peace in our village. We do not want here to have hartal and all these things. We have our own lives to lead. But now the authorities are forcing. Now people are agitated. We don't know what will happen from here on. That's why आमचा फाटल्या हिंग एक नाला आहा. This is the only nala of the Premier Wado, and it empties into the tributary of the river Sal. इतले तेणी हे विदिन द नाला तेणी आता हे आपणाचे एम्बॅकमेंट कंस्ट्रक्शन केला पार्शियली इट इज इन द लँड ऑफ प्रायवेट एंड पार्शियली इट इज द यू कॅन से इट इज द पंचायत ऑफ द खुमसाट लँड आनी आपणाचे म्हणटाय सो एशको हे जावपा आमी दिवपा नाय आमी सगळे आमी गांवकारांनी निचो घेयला कम वॉट मे वी विल नॉट स्टेप बॅक हे तेणी तकलेन दोचे आम कोणाची आमी गव्हर्मेंटा हिंग आमी झगडनाय कोणाक येना आम फकत आमचे रायट एन्श्योर करपा जाय इतलेंच आम कोणाचे एगेन्स्ट नाय आम पुलिसाचे एगेन्स्ट नाय आम गव्हर्मेंटाचे एगेन्स्ट नाय कोण ना आमचे आमकां लेट अस लिव इन पीस हियर एस वी हॅव बीन लिविंग हियर फॉर जनरेशन्स आय अपील टू हुएवर इज कन्सर्न इन द एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज कम टू द ग्राउंड वी विल एन्श्योर द विलेजेस विल एन्श्योर योर सिक्युरिटी इफ यू हैव नो फेथ इन द पुलीस फोर्स ऑफ गोवा आमी तुगे हें कोताय म्हणल्यार हे आय ग्राउंड रियलिटी हे आय आनी चॅक कर हिंगा सिट्युएशन कितें आहा तें but how does this end? Because every time it doesn't end. There is no end. It can end only in one way. That a retreat has to be made by RVNL. Please stay off the private land. Please stay off this land which has been kept by our ancestors. Amko document aha. All the landowners have documents here stating that we have the land up to the tracks. And this is issued not by Portuguese era. Yes, those are documents. But they are relevant documents issued by the Revenue Department till today. It is called inscription description.
आम केलें नाही ते डॉक्युमेंट गव्हर्मेंटाले डॉक्युमेंट दाखयताय आमी that shows that our land is up to the tracks, all this area on both sides of the tracks. How you can say that this is government land? But Honorable, what I am saying is every time you will ask them for the papers, they are asking you for the papers. When you call them, they don't come. When they come, you are This is not exactly, you all have been witness to what has happened today. Davaranche timing dillo. आमी येयले लँडलॉर्ड आ थिंगा लोक रावला विलेजर्स जस्ट टू विटनस लोक कितें झगडपा येयल ना दे हॅव कम टू विटनस लँडलॉर्ड इज हियर गोवा पुलीस इज हियर RVNL some small time employees are here. Why is Mr. Shao is not here to this is the issue, no land dispute. They are saying no, bring the DSR. Why is always that the villagers have to prove that they are owners of this land? But do you think they are playing the fool with the people now? They are mistaken. Velsao. You see the history of Velsao. I'm again telling the administration, check the history of Velsao. Velsao, Pali, Sorchi, Kansali, you all will understand. आमी कोणाक त्रास करपा नाय, but when push comes to shove, they will understand what is the situation here. Continuously in confrontation actually railway goda. But they were insisting to get documents, including the PI, including the railway official. So now we have the landowners of this area have demarcated the property and done their marking. But sadly, the administration which is supposed to protect it, administration इतले broke it. त्यांच्यानी खूद मोडला आणि ओपन केला आणि एक्सेस दिला रेल्वे. आता हे जे पळय फाटल्यान पळय प्रॉपर्टी आसा प्रायवेट प्रॉपर्टी 1.5 मीटर भितर येवन त्यांच्यानी हे घातलं. आमी कितें म्हण सर्वे वॅलिड ना म्हणजे प्रायवेट ओनरांनी ह्या पंचायतीन सर्वे काडला वॅलिड ना. तो तू DSLR गेट द DSLR. तुजी प्रायवेट सर्वेर आमी कित्याक वॅलिड करचें. आमी म्हणटा की ट्रॅक आमचे प्रॉपर्टी ना. आमकडे डॉक्युमेंट हा की ट्रॅक एक्झिस्टिंग ट्रॅक पण आमचे प्रॉपर्टी ना अँड दॅट वी विल डू वॉट इज नेसेसरी लीगल वी आर टेकिंग लीगल कोर्स ऑन दॅट ऑल्सो. कासावली दे हॅव एन्क्रोच्ड. कासावली 1.5 मीटर प्रायवेट प्रॉपर्टीन गेलेले आसा. सगळ्याक प्रायवेट प्रॉपर्टीन गेलेलो. हो बापायचो फात न्हू तेंचो. हो डबल रेल्वे लायन कोणाक खातीर बांदता कोलाक लागून. सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिला की डायवर्ट कर तुझे प्रोजेक्ट. तोरी पासून दादागिरी कसली दादागिरी कोणा खातीर. लोक हे गव्हर्मेंट लोक प्रोटेक्ट करपाक एडमिनिस्ट्रेशन लोकांक प्रोटेक्ट करपाक एडमिनिस्ट्रेशन आहा तें एन्क्रोचराक प्रोटेक्ट करता. हें पत्तें जालेलें एडमिनिस्ट्रेशन. सो सगळें हे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पत्तें चलता. लॉ म्हूण ना फकत जंगल राजा. आता फुल्ल प्रोसेस किती असतो तुमचो? ना फुल्ल प्रोसेस आमी कशेंय करून हे प्रायवेट प्रॉपर्टीन पयले दिवचेच ना एंट्री करपाक. आनी जे नीज आहा ते परत घालचेले जाल्यार लोक घालतले नाल्यार तूं जाय तितलें कर आमी कितें आहा तें करतले. इफ नेसेसरी विल टेक अ लॉ इन युअर हँड. ना करचेच पडलें न्हू. जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन इतली आतां आमी कलेक्टराक मेमोरेंडम घातला. कलेक्टरान डायरेक्टीव दिला सुप्रिटेंडंट सावथ एक्शन घेवपाक. पुलीस येता पत्ते एक्शन घेता. पुलीस इज सपोज टू टेक एक्शन ऑन लेटर आसा की FIR रजिस्टर करचो म्हण कलेक्टरान बरयला RVNLाचेर फॉर एन्क्रोचिंग. खंय आसा कित्याक एक्शन ना. कोण तुका सपोर्ट कोण तुका म्हणटा घेनाका म्हण एक्शन. पण हें क्लियर जाता न्हू. नाल्यार वी विल ऑल्सो नॉट कीप क्वायट. वी विल टेक लीगल एक्शन ऑन ऑल द ऑथॉरिटीज हू आर इन हँड इन गला विथ द एन्क्रोचर्स. दॅट वी विल डू ऑल्सो. पोकलीन घालून दुसरो एक्सेस ओपन करता प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचून मागीर तिसरें ओपन करता. पण हें जालां हें चलना कितें कांय कायदो ना कांय रुल्स ना. आतां प्रायवेट प्रॉपर्टी कॅन रेल्वे एंटर इन टू प्रायवेट प्रॉपर्टी. ते म्हणटा सेंट्रल प्रोजेक्ट कॅन रेल्वे कॅन एंटर इन प्रायवेट प्रॉपर्टी. आय स्ट्रॉंगली मेक एलिगेशन that the MLA of this constituency is in connivance with the railway and that is why he is directing sitting in the office the police the deputy collector to support the railway and not support the people. ओ कुई हा ओ कित्याक ना. तेका कितले मेमोरेंडम आमी दिलेले आहा तो कित्याक ना. म्हळ्यार सिद्ध जाता की हो हेंच्या बराबर आहा म्हणून. आनी हें जे पळय चलता इलिगॅलिटीज हे चड जालेले आसा. गांवचे लोक ओगे रावचे ना. If the railway is preaching peace, then the villages of Velsao, Pali, Kasavli will do what is necessary.
today the railway is coming to show the people their ownership papers, land ownership papers, where the railway work is going on. They have no papers to show, not at all. So I spoke to Mr. Sahu. Now Mr. Sahu says they are showing the plan. What plan are they showing? They are showing the village plan, the village survey plan with all the survey numbers belonging to different people of the village. Now, does that show the ownership of the railway with respect to the land where they are working? I just want to know. Can we enter anybody's property and say it is my land and start working? Is that the law of our country? Can we start work, and that too, shouldn't government authorities set the right example? How can they just come in and start working without the permission, without ownership papers? Is there, I don't know, this question comes to my mind again and again. Is there rule of law in this state of Goa? That's my question.